दिनेश गावडे मरण प्रकरणात पोस्टमॉर्टम अहवाल आणि प्रत्यक्षदर्शीच्या माहितीप्रमाणे दिनेशच्या गव्याच्या हल्ल्यातूच मरण आयला असे दक्षिण गोंयचे पोलीस अधीक्षक संतोष देसायान सांगले। होमगार्ड दिनेश गावडे हांका गव्याच्या शिंगा खातीर गंभीर दुखापत जाल्ल्याच्या अहवालात नमूद केला। मात ह्या प्रकरणाचो अजूनय तपास सुरू आशिल्ल्याचे पोलीस अधीक्षकान सांगले। होमगार्ड पयर हें जालो आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणटा ताजो थोर्न अटॅक न्ही जावं बैलाचो अटॅक न्ही कसो जाता तुमी प्रिलिमिनरी कितें म्हणटा? आमची जेन्ना इन्क्वायरी केली आमी इन्फॉर्मेशन मेळटकच बॉडी आमी शिफ्ट केली आनीक पोस्टमॉर्टम केलो। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाक क्लियर कट सांगलें आसा की हे हॉर्नाची शिंगाची इंजरी म्हणून त्या प्रमाणे मागीर आय विटनेस आमी चॅक केले। आय विटनेस सांगता ते पळयल्ले लोक आसा आय विटनेस आसा तेजे प्रमाणे प्रायमा फेसी आमी इज गवरेडाचो अटॅक म्हणून आमी प्रायमा फेसी आमी हें केला। मुखाल्ली इन्क्वायरी चालू आसा आनी कितें असलें कळटलें बट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आनीक आय विटनेसीस हेंचे वयल्यान आमकां आतां पासून आमी हेजी गवरेडाचो अटॅक म्हणून आमची इन्क्वायरी निश्पन्न जाल्ली आसा मुखाल्ली पळयता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।